यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड पळयत आशिल्ल्या तुम पुरे जनांकय मोगान स्वागत. आज आमी खंय येवन पावल्यांच म्हळ्यार VT रोड हांगा सुद्दां आसला टेंपल टँक कॉलनींतू अशें श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशाले हांगा आजी वेदांतू एक मुख्य वेद म्हळ्यार ऋग्वेद. ह्या ऋग्वेदाक संबंध पाविल्लो आसल्यार ऋग संहिता याग हांगा चलतर आसा. निरंतर 10 वर्सांतल्यान ह्या याग हांगा चोल येतर आसकय. तशीच ह्या 11 वर्साच्या याग हांगा चलतर आसा. हाजे बग्गे मस्त डिटेल्स तुमकां आमी ह्या एपिसोडांतू तिळसून दिवचार आसाची. ह्या भितर वचा आनी याग कशें चलता आसा आनी हाजे बग्गे मस्त डिटेल्स तुमकां आमी तिळसितात. विश्वेन्नरस्वपत्यानि च कृत्वा ओम यावतरातन ओ यावदोजो यावन्नरस्पक्षधारीत्यानाः तुजं सोमं तुजपापादमद्वैद्रवायुधसंपरीरे स्वाहा ओम स्वाहा इंद्रशला उज्जनमोतिशीलं संवत्सरदिवाणमेद हर्कस्य ज्योतिर्देवनाथजेष्टं संवत्सरगं शर्वशीलमेध स्वाहा इंद्रशराधप्रेदं पुरुत्मना तदर्पुरूपं विमानमेति द्वादशारे प्रतिष्ठतीर्षा स्वाहा तोर्वायां वयं दर्वासनुपहवेम स्वाहा ॐ परमेव मनस्मिन् देवा इमे समासति ॐ हरिः ॐ स्वाध्वे स्वाहा तशेंच आमी श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशाले हांगा भितर येवन पावल्यांची. हांगा ऋग संहिता याग चलतर आसा. हाजे बग्गे आमकां आनीकय मस्त माहिती दिवचाक आमगेलो श्री सुधाकर भट मामा आनी आसाची. तशी हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता सर. सुधाकर भट मामा हांगा ऋग संहिता याग लास्ट 10 वर्सांतल्यान चोल येतर आसा म्हणून आयकलां. तशें 11 वर्साचो ह्या ऋग संहिता यागा बग्गे एक डिटेल्स आमगेल्या ऑडियन्साक. वेदपुरुषाय नमः. आमगेले जिवना म्हळ्यार आमकां व्हड एक ख्याती कसलें म्हळ्यार गौड सारस्वत ब्राह्मण तांतूय सारस्वत मुनीन वेद राखलो. वेद सगळेंच ज्ञान वाडून घेवन कोणी वेद म्हण अशी तेजें अध्ययन करनशी आशिल्ले काल त्या वेळाक सारस्वत मुनीन ते अनुग्रह करून रक्षण करून हाडलें म्हूण. तशें आमगेल्या समाजाचें एक व्हडलेंपण. तशें आमगेल्या मलगड्यान वेदाध्ययन करून घेवन वेदाचें अनुश्ठान म्हळ्यार सगळे वेदाच्या मंत्रान होम करचे. तशें आमगेले जन्मना आमकां एक अधिकार कसो म्हळ्यार ऋग्वेद. ऋग्वेद आमी शिकून जेतर मागीर यजुर्वेद शिकूं येता. यजुर्वेद तर मागीर जाय जाल्यार सामवेद शिकूं येता. तें जेतर मागीर अथर्वण शिकूं येता. विना तसं की सगळं शिकोवच्या जायना म्हळ्यार एक शास्त्र क्रम आसा. तशें हांगा सगळेच एक आमगेले प्रपंचांत म्हूण येता एक व्हड एक जाग यो सद्गुरू सुदीन स्वामेले अनुग्रहान आशिर्वादान
हे मंगळूर शहरांतू वीर व्यंकटेशान अवभृत स्थान येवचे एक पुष्करणी म्हणी तळे जागो तशी मुकुट द्वादशी येवचे जागो तशी चातुर्माशात सर्वे उत्सव जावचो गांवां देवान येवता आसतना कार्तिक पुनव हे तिन्ही जावचे तशींच हांगा तत्तवळी स्वाम्यान येवचे असले एक पवित्र जागो मात्र न्ही सगळो दिवस म्हणल्यार मनकांक शिक्षक आसना म्हणल्यार वेद म्हणचे म्हणटाना अशें एक स्कूल खंय अशें म्हण दिसना दिवस देवानी वेद करून देवानी प्रसाद घेवचे वेदाध्ययन करचें हें सगळें आमगेल्या मलगड्यान आमगेल्या स्वाम्यान आमकां करून दिलां हेच जागेर हांवें सदीन तरी स्वाम्यान सांगून घेवन सीख रे तुका बरें जाता म्हणटरी हांव हांगा घेवन मुगेलें 12 वर्स प्रायर येवन शिकून घेवन त्या नंतर म्हाका स्वाम्याल्या आशिर्वादान ऋग्वेद यजुर्वेद शिकूं जालें त्या नंतर आमी ब्राह्मण आमी वर्सा एक यज्ञ अनुष्ठान कोरका म्हणून केन्ना स्वाम्यान सांगचें तशींच देवान कसं चलोवन एक सगळें कोरून आयिल्ले जाल्यारीची हांगा हांव एक प्रांशुपाल जावन हांगा 21 वर्स जाता आसा तशें हांगा येता तरी एक रक्समिता याग जावका म्हूण मना दिसून मस्त ताका खर्च न्ही येता मस्त जेवणय जावका जाता मस्त द्रव्य म्हणटा सामान जावका जाता हें सगळें म्हणटा मुगेलचें की तुवें जावन आसलें मुगेलेचे सहपाठी भटमामालकी सगळे फ्रेंड्स म्हणटा न्हू आमगेले सरकार तशें तांगेलें सगळें तुमी येवका हें याग म्हणलो मेगेल म्हूण न्ही सुदाकर भटान करचें म्हूण न्ही आमी करचो आमकां सगळ्यांक जिवनांत आमी ब्राह्मण जावन जल्म आयलीं ती आमी वेदाचें अनुश्ठान कोरता ताचें पुण्य आमगेले सगळे प्रपंचाक मेळका आमगेले वैदिक विभाग चांग विद्यावंत जावका गौडसारस ब्राह्मण समाज आचारवंत विचारवंत आमकां एक व्हड स्वामी सती काशीमठ संस्थान तांगेले आशिर्वादान आमगेले समाज बरें जाता आमगेल्या समाजान चेडवांक वेदाध्ययन करता मन येवका असं सगळे एक विचारू आनी वेदा सेवा आमी कसन केला म्हणून गेल्यार आमगेल्या जिवनांत आमकां एक उत्तर आज दिवच्याक देवान अनुग्रह केला तशें एक वेदभूमी म्हूण हांवें सुरवेद करून सांगून आयिल्लो मालगड भटमामान पुरा हांगा येवन घेवन आशिर्वाद दिला तशी हांगा 10 वर्सां करून घेवन रक्समिता याग तशी फुडले वर्स 2 वर्स म्हण जालें त्या वेळार यजुर्वेद हांव शिकला देखून ताजें याग कोरका म्हूण एक कर्तव्य आसा तें देखून तें केल्लें हे वर्सय करच्या म्हूण एक प्रारंभ केलें देवान दयेन दोनी रक्समिता ऋग्वेद यजुर्संहिता म्हळ्यार यजुर्वेदाचें याग चलता आसा 5 दिसां जावन आमी करचें अशें कलश प्रतिश्ठा हें सगळें करून घेवन एक दीस आयतींतलो होम म्हूण करून घेवन संजे वेळ भजन हें सगळें करून घेवन देवाक अष्टावधान करून घेवन त्या वेळाक एक पुराण सांगचें हें सगळें करून छंद करून पुराचे हांगा एक बेनिफीट कसं म्हळ्यार हांगा शिकचे विद्यार्थ्यांक असले कार्यक्रम पळोवचा मेळटा तें एक्सपिरियन्स मेळटा हें सगळें जावन मात्र न्ही हें जाग पवित्र जाता आमगेले जाग म्हणून सगळें आमी सांगता भरतखंडे भारतवर्षे म्हणजे आज आमगेले यूथ ऑफ GSP कसं की वर्ल्ड वायड जाला म्हणटाना आमी सांगतना सगळे प्रपंचाकच एक असले एक विचार येवका आमी जिवनां संपादन कसं की करता ती दुडवाचे गती कसलें म्हणून सांगल्यार तें एकय नाश जावन वचोका एकय दान दिवका एकय चोरान खांबका हें तिनूय वाट थोडे चांग वाट कसलें म्हळ्यार आमी यज्ञ आगादी करचें त्या नंतर कोणाक कश्ट आसलें सहाय करचें त्या नंतर करनी जाल्यार तें कशें की जावन वता म्हूण तशें आमगेल्या समाजांत स्वामेले एक आशिर्वादान की सगळं आमगेले मलगड की समाजाचे पुरा जन एक विद्याभ्यासा जायत कश्ट आसलें जायत वखदां जायत दितात जाल्यार हेची वखदां दिवता तशें आमकां जावचें नज अर्थ म्हळ्यार वखदां दिवचें नज म्हूण न्ही कोणाक रोग येवचे नज रोगांत दुड्ड मात्र न्ही देहा असूख म्हळ्यार देहा दुख्ख लागींच्या दुख्ख एक फ्रेंड्साक म्हगेल्या फ्रेंडा सौख्य ना म्हणटा दुख्ख हें सगळें जाता तसलें देवान दूर करून आमगे समाजाक कसं की देवान दिलां आयुश्य दुड्ड हें सगळें आसा ताजें न्हय यज्ञ आगादी करून घेवन सगळे प्रपंचाक एक यज्ञ म्हणटाना तातूंत मस्त आमी द्रव्य म्हणटा ती द्रव्य म्हण सांगल्यार वस्तू तूप तिळू म्होंव एक समिदा हें सगळें घालून घेवन होम करतात थोडे तें खंय वता म्हूण सांगलां अग्नो प्रसावती समेक आदित्य उपतिष्ठते आदित्य लोकांत थंय वता म्हणटा ताजें कशें की केमिकल्स रियाक्शन्स आसा हें आमगेले स्पेसांत व्याप्रत जावन घेवन लोकांत कायिक रोग म्हळ्यार शरिरा येवचे रोग मानसीक रोग तें दूर जाता तें न्हयशें आमकां मेंटली जावन घेवन एक चांग विशय दिसचो तूं सकाळीं उठयलो कसं करका गोतना त्यावेळेला तुका दिसलें विष्णू सहस्रा म्हणया सुप्रभात म्हणया पेपर येवची येता दोनीय करूं येता जाल्यार हें करका म्हूण दिसका न्हय ताका कसन आमी केलां नुता बस चेडवान आमी आमगेले यंगस्टर्सांनी मुखार येवका तांकां दिसका आमी आज आयोजन केलें म्हणलें की आतां न्याय ना जाल्यार
खंयचेय केलें जाल्यार येता जन जाल्यार येयना जाल्यार जाल्यार आमगेले सुदीन ते स्वाम्याले एक व्हडेक इच्छा आतां आमगे संयमीन ते स्वाम्यान जाल्यार आमकां सांगलां इतलो व्हड पाठशाल आस जाग आस आमगेले समाजाच्या न्ही आमकां आमगेलो वेद तो आमगे जन्मा येतानाच आमी कसं नाही खेळू तें सगळं केळका म्हणना कसं की खाण आमी खावका ती म्हणना जाल्यार वेद अध्ययन करूं का तवळे स्वल्पपणे बट आमी एक 2 सूक्त शिकता ती मग अस्सल एक वातावरण येवका एटमॉस्फियर चेंज जावन येवका ताका आमगेलो प्रयत्न कसो न्ही म्हळ्यार आज अंत गल आहुती सगळे जे वायुमंडलां वता कोण कितें वायू श्वासोच्छ्वास घेता न्हय कोणी आसा जाल्यार ब्रिथींग नातिल ना तवळे तें ब्रीथ घेतिल्लो लाक तें गलल तसलो मंत्र सांगिल्लें तसलें वायुमंडला वता आहुती घालली वायुमंडला वता हज्जन जेतना सगळे आमगेले समाजांत एक आमगेले सुदीन स्वाम्यान केदान सांगिल्लें तसलें एक देव धर्म अनुश्ठान करता तसली योग्यता आमगेले देवळां चंद जावन घेवन आमगेले देव म्हणाल तसलें एक पळोवत तसलें ताका एक भांगार रुपी म्हणणे एक भयभक्ती म्हणटात देव तो म्हण घेवन हें स्वाम्यान केन्ना सांगचें आसलें पल्लकीन देव बसला रे म्हणलें कोका बॉम्बे न्हय तें ताका देवगेले रेस्पेक्टार वचूका म्हण भयान आसूका म्हण अशें हें सगळें विचार तें कसं ताका नियम आस सगळें आसला दिशी खोरका जाल्यार ताका जावका जाल्यार सगळें मनस असेल जन जावका फाय आमी सांगलें म्हणलें की आमगे वचूका म्हणटाना यूथ येनी पल्लक खोंतली येनी आनी कोण येनी जाल्यार काम चलना तशी चांग विचार येवच्याक आमी कसं करता ती म्हळ्यार हाजी एक चिंतन असो वेदांत मात भद्रम कर्णे शृणुयाम शन्नः असो अभिभद्रंते अभिवाते मनः आमगेलें मना भद्र म्हणजे चांग दिशेश कर देवा म्हणून सांगता जाल्यार मंत्र वेदांत तें संध्यावंदन अशें तें देखून स्वाम्यान घेता न्ही भद्रन नो अभिवाते मनः म्हूण सुद्दां उदक घालून घेवचें आसा म्हणटाना आमी उदका मुखांतर अग्नी मुखांतर सुर्या मुखांतर आमी देवाक पळयतात आनी देवाक प्रसाद तशी घेतात भस्म लावन घेता ती तीर्थ घेता ती अशी हें सगळें एक आमगेले मालगडेन राखून रावलें खंयचेंय न विना जाल्यार छंद जावन जावका आमकां सर्वांक बल मेळका म्हळ्यार एक कशें की मना दिसलें मस्त खर्च जाता वय जाल्यार अशी देवान सगळेच एक जिवनांतून न्ही जाल्यार वर्सावधी कसं की म्हाका संपादन दिल्या तें देवाल खातीर विनियोग करता म्हणून लेखून घेवन म्हगेले बंधू बांधव आसा पुरो न्ही जाल्यार म्हगेले सहपाठ आसा पुरो ती न्ही जाल्यार भट माम आसा ती मागीर मस्त एक हांत आसक्तशील जन आसा ती तांणी पुराय जनांनी येवन घेवन तूं उपस्थित अशें सेवा करचें सगळें चलता तशें 5 दीस चलता आसा हे वर्साचे याग चलताना हांगा परां 7 तारखेक ताजें पुर्णावत जाता हे पण एक संतोष कसो म्हळ्यार विभोदेन स्वामेल पुण्यतिथी दिवस आमी याग प्रारंभ केलेलो गोतनाशें जालें तें बट पुण्यतिथी कित्याक म्हळ्यार मंगळूर शहरांत वीर व्यंकटेश देव म्हणून उपदेश केलेलो तांणी तवळ तसो एक दीस ते जालें म्हणल्यार एक संतोष तशी परां जाता महापुर्णावती तांतूं आमकां मेळ्ळेलें द्रव्य पुर्णावतीक सुमार 100-150 अशा पुरो आनी देवाली इच्छा तशी एक करचें आसा हेजें फल म्हळ्यार कसं न्ही म्हूण सांगल्यार आमी वैदिकान केदारनाथ मागची कसं म्हळ्यार 4 दिकाडच्यान चांग जावका सुस्ती म्हणजे तशी प्रजेंक चांग जावका लोकांत कसं न्ही जाल्यार देवान राखूका आनीक आयुश्य आरोग्य चांग विद्या बुद्धी दिवका प्रधान जावन घेवन राय म्हणटात ते स्थाना आशिल्ल्यांक चांग स्थित येवका अशी हें सगळें जेव तशी देवान कोरका म्हळ्यालें प्रार्थना देवा आमी सांगता म्हणना जाल्यार आमी चेरडू माथैव पुत्राय चेरडू कशी एक आवसोलें सांगता आवसून दिवचें सगळें जावका जाल्यार पळोवन आवस दिता जाल्यार आवसोलें एक चेरडान सांगचें कसं जाल्यार म्हळ्यार ताका एक समाधान हांव आम्हाला सांगलां आमी गॅरंटी दिता म्हूण हांव सांगना जाल्यार आम वाडता दनपारां जाल्यार म्हाका वाडी म्हणलो आम्मान वाडता ते बारीक वचत तशें आमी कसं की कार्य करून देवाले मागील वेळाक देवान तें अनुग्रह केल्लें म्हळ्यार एक संतोश येवचें साध्य अशी सर्वांक बर जेवका म्हळ्यार उद्देशान देवाल चरण अर्पण करचें एक ब्राह्मण जावन जन्म आयिल्लें एक वेदविहीत कार्य केलां देवान तें स्विकार करका प्रार्थना केलेली चलोवका आमगे सगळेचे प्रपंचा व्याप्त जावन आशिल्ले आमगेले सर्व गौडसार ब्राह्मण जनाक सद्विचार येवका जिवना खातीर आमी खंय गेले जाल्यार आमी भारताचे आमगेले आचार गोत्र कुलदेव हें सगळें आसा हें आमी विसरूं नज तशी देवान दिलेली संपत्ती आमी ते उपयोग करका म्हणटाना असल सगळें व्हड यज्ञ इत्यादी अनुश्ठान करता आसतना मनस्थिती आमगेले समाज आयिल्लो म्हण जाल्यार आमी धर्म राखला म्हण जाता धर्म राखल्यार कसं जाता धर्मो रक्षती रक्षिता धर्म राखलो म्हण जाल्यार ताका रक्षण दिता म्हूण अशी धर्मरक्षण करता तसले एक विचार आमगेले जना मेळटा तशें देवाजी जनाक लक्ष रुपये दिता आसा जाल्यार आमी खंयच्या खर्चीच्या नज सगळ्यांगेले एक
कसं नाही म्हणून सांगला फाय जाय जाल्यार रे म्हूण घे जाल्यार इंदिना दिना सुद्दिना नाळेगे ಎಂದರೆ ಅದು कठीण म्हणाले आज आमी छान केलं म्हण जाल्यार देव आमकां फायचें वायट दूर करता म्हणाले एक विश्वास की तसं एक दृढ मन दृढ भक्ती निन्ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಾ अडिगेरगवेनय्या म्हूण सांगून घेवन देवाला सांगचें तशी दृढ भक्ती देव दिवं आमगेले सगळ्यांक चांग विचार येवं एक कल्पना करा प्रति गांवांत प्रति देवस्थानांत असल एक यागो रक्तसंहिता याग म्हूण नाही सांगचें हांवें असं सगळें यज्ञा मुखांतर जावक आतां भजना सप्ताह 7 दिवस आसता शब्द मुखांतर कसं नाही शब्दमंडल शुद्ध जाता वायुमंडल नाही जाल्यार आनी सगळें कशें की आसा पंचभूतात्मक तें शुद्ध जावक ताका वाटेक खंयची यज्ञ करचें कसं म्हळ्यार एक 2-3 फीट फोंड करून घेवन आमी तांते होड कुंड करून अग्नी तें घाल्या वेळाक भितर सगळें ते विशय वता अशी हें सगळं आनी वेद म्हणाल कोणी केलेलं नाही भजन कोण केलेली तुकारामान पुरंदरदासान मिराबाईन म्हणटात वेद कोण केलेलो देवाल श्वासोच्छ्वास यस्य निश्वसिता वेदाः देवाल श्वासोच्छ्वासादी कडेन मन दिवन घेवन ऋषिवर्यांनी पळयलेलें तसलें शब्द गुंपू ताका मंत्र म्हणचें हें कोणालें न्ही अपौरुशेय म्हणटात तें देखून वेद म्हणल्यार कोणा संतोश येता म्हण सांगल्यार देवाल अनुग्रह जाता अशी देवा प्रितीचें कार्य करच्याक तसलें एक वातावरण येवका म्हूण सांगून घेवन म्हगेली एक आशा म्हाका सहकार दिलेले सकट भट मामांनी म्हगे स्टुडंट्स आसा ती 20 वर्सां साकून शिकयले स्टुडंट्स तांकां सगळ्यांक म्हगेलें हें कशें म्हणून सांगल्यार पुश्यांत तुमी कॉन्टेक्ट करता आनी हांगा खंयची साजात्म पळोवंक येवका अपास तुमकां एक इन्विटेशन जेवण हें सगळें हांव करचें जायना करचें ना म्हूण सांगून घे तशें सांगून घेवन तें उडकास आशिल्लें अनुकूल आशिल्लें येता तें पूण येना म्हूण बेजार ना आयल्यार संतोश तितलें अशें सगळें येता ती सादारण एक जिवनांत एक संतोश म्हूण दिसता आनी एक आशा आमगेल्या जिवनांत शरिरां बल की सगळें करूं जावं तितलो काळ हें यज्ञ करता म्हण एक संकल्प देवान तशींच परिपूर्ण म्हाका इतलो व्हड एक पाठशाला हें जागो हें सगळें आमगेल्या स्वाम्यान तांणी आमगेल्या जागेर तुमी करचें न्हय जाल्यार आमगेल्या जाग्यार असल जाता म्हळ्यार संतोश तांगेल्या आशिर्वादा बलान हें चलता तें करून घेवन म्हाका हें कसन्याचें एक बेनिफीट म्हणटा न्हय एक चंदाय हड्डसपण कसन्याच जाल्यार तें सुधींतीर स्वाम्यालें तशें आतां काशी मठाधीश संयमेंदीर स्वाम्याल्या चरणांत हांव हें अर्पण करतां तशें तितलो वेळ मस्त माहिती दिली तुम भटमाम तुमकां मस्त धन्यवाद आतां आमगेलो उलोवचाक श्री वेदव्यास भटमाम आसाची हांगे लागीं ह्या यागा विशयी आमी उलोवया भटमाम आमगेल्या ऑडियन्साक तुमी एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिवं ह्या यागा विशय आम्ही गौडसा ब्राह्मण जेवणासाठी प्रत्येक मनशाक वेद शिकूं का म्हण आसा ताजे खातीर उपनयन जालें आसा ताका वेदाध्ययन करचो अधिकार येता ह्या वेळार एक ऋग्वेदाचे सुरवे सुक्ताचे अग्निमिले म्हण एक 2 रीजपणी भटमाम पुरोहीत भटमामून ते वटू शिकयता म्हणटाना तो वेदाध्ययन करच्याक ताका अधिकार मेळ्ळो म्हूण मागीर कालमानां जावन आतां पुरो शिकचें उण येना गेल्या रेती आमगेले एक स्वाम्यान दिलें एक भाग्य कित्याक म्हळ्यार वैदीक फुडें घरकडे कडेन शिकचें त्या पुरो आमगेले भटमामांचेर शिक्का मुद्देशान हांगा हे मंगळूर गांवांत श्रीनिवास निगम पाठशाळा म्हणून करून दिवन आमकां करचो वेवस्था जावका प्रत्येक वेवस्था करून दिवन आमकां शिकच्याक एक मुखार वयच्याक स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केलें तसर ही पाठशाळांत आमी 82-83 वर्सां शिकच्या येवन आमगे 3 वर्सां हांगा कोर्स केलो आमकां एक धैर्य स्थैर्य प्रत्येक स्वाम्यान आशिर्वादान आमकां एक मुखार वयच्या जिवनाक चांग ज्ञान येवच्याक एक कारण जालें मागीर हांगा ऋग्वेदूक 2 अष्टक जालें मागीर आमी गांवांत पुणा आतां शिक्का म्हूण उद्देशान आमगेल्या मास्टरान मुखार शिक्कार येता हांगा इतलें न्हय म्हूण सांगिल्ले कडेन चित्रापूर मठांत हें शिक्षण कंप्लीट केलें तें शिकिल्लें भाग्य सुरवेक हांव शिकिन ऋग्वेद हांवें केलें भद्रींत तें व्हडसो चातुर्मासू बद्री क्षेत्रार त्या वेळार संहिता याग जावन सुरवेक म्हाका एक वाचन करचें एक भाग्य स्वाम्यान आशिर्वादान मेळ्ळें अशीं जाता जाता जी आमगेले जी सुधाकर मास्टर मामान आमी एक नित्य एक खंय क्षेत्रार वचून करता म्हणलें केलें कालमानां जायनी जाल्यार हांगा जी आमी तपोभुमी म्हणटात वेदात जे नित्य हांगा जाता चेडूं नित्य पठन करतात तसलें स्थानार स्वाम्यान आशिर्वादान करचें भाग्य मेळ्ळें अंदू हें 11वें वर्स म्हूण हांव लेखतां तसं न्हय प्रति वर्स तांणी कोणाक सांगचें ना चेडवान अशी एक वॉट्सॅपार घालताली हांवें कोणाक एक सांगचें आमी अंदू हे तारीख येता कोणाक सूर करचें म्हूण केलें हांव म्हूण चेडो प्रितीन येतात तशें सर्व मास्टर आले तयार सुधाकर भटमामले स्वाम्यान आशिर्वाद आज 11 वर्स दाखोवन हे वैभवार प्रति वर्स आनीक वैभव वाडूचे शिवाय गुरुवार आशिर्वाद खंय उण्यापण येना
अशी एक विशेष यागो कोणाक करता म्हूण गेल्या रिती कितले दुड्ड आसल्यार करचें भाग्य आसल्या मात जेवचें तसं हें आमी शिकले शाळेंतू पाठशाळेंतू 11वे वर्स एक करचें म्हळ्यार आमचें एक भाग्य आमी एक सहकार दिला मास्टराक प्रति वर्स हांव आमगे पर्याय जालें की आमी ह्या पाठशाले वचका आमी हें हवना भाग जेवका उद्देशान हांगा येवन प्रति चेडवां तांगेर मनस्वी जावन हें आमी शिकिल्ले पाठशालेंतू हे हवना भाग घेतात म्हणटाना 4 वेद आमगेले संस्थान आराध्य वेदव्यासान एक वेद पुणी शिक्का उद्देशान हे भाग करून तांचो ऋग्वेद प्रमुख आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः म्हणटात तसं ऋग्वेदाचें हांगा हवन जाता आसा तशी सर्व चेडवां भाग गेल्यान ती हाजी श्रेय मास्टर संकल्प कसो म्हळ्यार आमकां मात्र म्हूण न्ही सगळे आमगे विश्वाक मिळका आमगे भारताक मिळका आमगे समाजाक मिळका की आमगे भारत देश समृद्ध जावन वचका तसं एक मनोचिंतन करून संकल्प करून करचें कार्य आज ही 3 दिवस वो आदी पंचाष्टक जाता आसा तसं एक करच्या भाग मेळ्ळें एक स्वाम्याला आशिर्वाद आमगेल्या म्हालगड्याला आशिर्वादान हांगा मेळिल्लें आसा आमी सर्वान प्रितीन आयल्यात अशीं करो आमगेलकीची करच्या भाग्य आसा देवान दिवका म्हणून ह्या वेळार 2 उतरां हांव म्हगेलें सांगून हांगा आज समाप्त करता. इतलो वेळ यूथ ऑफ GSB उलयले का तरी मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. इतले वेळ तुम्ही भटमामान उलयले आयकलींची तशी मस्त डिटेल्स मेळ्ळे तुमकां भटमामान तुमकां मस्त एक्सप्लेन केलेलें आसा तशें आतां आमी नेक्स्ट विज्युअल्स पळोवन येवया हांगा याग कशें चलता आसा म्हूण सांगू न्हू या वचा.
चन्दनमुभयो समागतमस्मभ्यं तथा वरुणस्य मन्यः यदा नारदय शत्रवकलाजिता स्वपनिलायन्ता स्वस्ति प्रजाभ्यः महिषा को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षवर्धेन पृथ्वी सुचारिणी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तुभ्याः पुत्राः पुत्राः सन्तु पुत्राः सन्तु पौत्राः धनाः सनाः सन्तु जीवन्तु सदासं सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् तशी इतले वेळ पळयले न्हू तुमी हांगा श्रीनिवास निगमागम पाठशालेन तूं चलता अशा ऋग संहिता यागा हाजे मस्त डिटेल्स तुमकां ह्या एपिसोडान तूं मेळ्ळेलो आसा. नमस्कार. आज आम्ही मंगळूराचे म्हळ्यार आमगेले कोडयालाचे श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशालेंतू असच हांगाजी 11 वर्साचे ऋग संहिता याग चलतस. आमगेल्या सनातन संस्कृतींतू भारतीय संस्कृतींतू यज्ञ यागाक मस्त विशेष जावन महत्व आसा. आमगेल्या पुराणा कालांतू आमगेल्या ऋषी मुनितांनी याग कोरनु यज्ञ कोरनु देवाक खुश कोरनु तशीची आमगेल समस्त लोकांक चांग जावो म्हणू देवा लागी मागून येवनु तशीची चल्लाल तसले एक संस्कृती आमगेल्या त्या संस्कृतीच्या मुखारच्या अंग जावन आमगेल्या पुरोहित वर्ग पुरोहित म्हळ्यार पुರದ हित कायुवವರು म्हणून कोण पुರದ हित राखतकी तांकां आमी पुरोहित म्हणटाची. तशीची आमगेल्या पुरोहित वर्ग आमगेले अर्चक वर्ग आमगेल्या वेदमूर्ती भटमा मान्य पुरा जन हांगाजी यज्ञ याग कोरनु हे पुण्य भूमी लोगून एक रितीरी पॉझिटिव्ह वाइब्स म्हणटात सकारात्मक शक्ती आमगे सगळे मनुकुलाक चांग जावो म्हण तसले एक यज्ञ करतसाची ह्या ऋग संहिता यागाच्या महत्व कसल्या म्हणून आजी तुमकां आमी सांगू आसाची. ह्या मूलक जावन आम्ही आमगेल्या जिवमानांतू आम्ही केलेल्या पापशापुरो त्या पुण्य जावन त्या पाप परिहार जावन आमकांय स्वाम्याल्या आमकांय देवाल्या आशिर्वाद भरपूर मेळत तसले एक योग्य पुण्य काम ह्या वेदभूमी म्हणटा जाका यज्ञभूमी म्हणत तसल्या वेदभूमींतू यज्ञभूमींतू कसं जातस स्वाम्याला आशिर्वादान कसं चलतस पूरा ऐकूया पूरा तुम पवत असल्या यूथ ऑफ जीएसपीच्या ह्या कार्यक्रमांत तुम सगळ्यांकय स्वागत.
विष्णुत्रयम्बकमिति मन्त्राभ्यां सर्वाहुतिं होष्यामि ओम इदं विष्णुर्वैजक्रमे त्रेधा निदादे पदं समोहल्लपदमां सरे स्वाहा विष्णवे नमः ओम त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रवार मुखार येऊन घेऊन ते द्रव्य घेऊन भितरी यज्ञ समर्पणेक अनुकूल करताजी तद्निमित्त प्रति एकल्याक उषधिर्माद्रात्स्मारङ्गमाम शिक्षया जनवधा आपो जनयधा जनः ओम तदम् आपस्तद इति पुनः तृष्णोदर्भुवः स्वाहा ओम इति आज्याहुतिं हुत्वा रभोभ्य इदं मम अस्मिन् कर्मणि हवनीयद्रव्याणाम् अग्नेश्च केश नख कीट पिपीलिका अक्षिगादि उपघातजनितप्रत्यवायपरिहारार्थं द्वे मुन्वेदविचर्षणे स्वाहा मिन्दवदे अग्नये इदं मम ओम पुनरग्निश्चक्षुरधात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिन् कर्मणि परिसरण बर्हिरादीनां दाहादिनाश जनितप्रत्यवायपरिहारार्थं प्रायश्चित्तं करिष्ये ओम तमः अयासे अग्नये इदं मम ओम प्रजापतेन तव शिवा जातानि प्रतापभुवाय परिहारार्थं प्रायश्चित्तं करिष्ये ओम इदं देयकं पर उत एकं तृतीयेन ज्योतिषा संवेशस्व संवेशने तन्नवा आश्चारोरेधे प्रियो देवानां परमेजनित्रे स्वाहा ओम ततः ओम भो वर्णभ्रेष जनित प्रत्यवाय परिहारार्थं प्रायश्चित्तं करिष्ये ओम आभिर्गैर्विदि एकम् आज्याहुतिं स्वाहा ओम भूर्भुवस्सु 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 स्वाहा प्रजापतये नमः ओम ओम नमो नारायणाय स्वाहा ओम अस्मिन् कर्मणि वेदिका कुण्डकलश प्रतिमादीनाम् उक्त प्रमाणादीनाम् अधिकता जनित प्रत्यवाय परिहारार्थं प्रायश्चित्तं गृहे
लक्ष्मी वेंकटेश सपरिवार सन्निधान प्रथम गोलगेवची आमगेले संस्थानाचे एक वेद पाठशाला सुजे हे स्थळांत स्वाम्याले विशेष अनुग्रहान प्रीतीन हे वर्धनता तशींची हांगा मस्त विद्यार्थी वेदाध्ययन वर्ष येतात कोण घेऊन वयसून गेलेले असतात राधीची जीवनांत आमगेले सुधींती स्वाम्याले थोडे किच्छा आमगेले समाज विद्वत समाज जाऊ का विद्यावंत समाज जाऊ का वेद विद्याशील जाऊ का असं सगळे इच्छा तांगे जीवनांत प्रकट करून घेऊन गेलो हे शाळा संरक्षण कर आज हे संस्थानाच्या अधीन जाऊन घेऊन सुरू पाठशाला तुगलेचे एकदा एक पदवी प्रांशुपाल जाऊन गेलो स्वाम्याला नियोजन करून गेलो त्यानंतर हंगा असं की तुगेलं येणं प्रेरण देऊन गेलो हंगा मस्त कार्य तो करून घेतला प्रति मासांत तो यज्ञ करून घेतला तशेंच हांगा हे 10 वर्स करून घेवन उभय संहिता याग तशी 2 वर्स करून घेवन उभय संहिता याग यजुः संहिता सहित तो करून घेतला देवा मनान तो मस्त भय दिसलेला रिची तुवें धैर्य देऊन घेवन जनालो सहकार की हंग तो शिकून गेले जिल्डवान प्रीती नेऊन नगरात म्हणून सेवा करची की हंगासील विद्यार्थ्यांच्या रेची श्रम घेऊन घेऊन हे वेदा सेवा करचे तुम्ही भाग्य दिला हे शाश्वत जाऊन घेऊन मुखार करून दिवचे तशी जीवित काळात केलं सेवेन तुम्ही प्रीत पावून घेऊन आमगे समाजात वेद विद्या केदानकी नाम जयनशीची वेद रखे समाजात कीर्ती रक्षण करून देऊ का सगळे समाजात आराध्य वेदव्यासाले स्वरूप ते आराधन करून घ्या समाज आशीर्वाद करतो पण आमगे स्वामी हे सगळे असून घेऊन आमगे समाजात वेद अध्ययन केलं नाती रे जाऊ का जनाने शास्त्र अध्ययन केलं नाते म्हणाले गपवाद तुम्ही दूर करून घेऊन आमगेले सुधींती स्वाम्याने जाऊ का जन सर्वविधा प्रयत्न करून कालाचे प्रवाहांत सिटी जाऊ का जन रीती करू जायनी म्हणाल असला रिची तुगेले चरणात पुनः प्रार्थना करून घेऊन आमगेले सेमी स्वामी हंगा आमगे समाजात पुराजनाने घेऊन यत्किंचित ब्राह्मण जाऊन घेऊन जन्मायल कधी वेद शिकू का तसे जाऊ का त्या म्हणाले एक इच्छा प्रकट केल्या तसं लेख तांगे इच्छा जनाची साकार जेवचा अनुग्रह करून घेऊन हे पाठशालेचे जबाबदार घेऊन आडळिता मंडळ तांकां जाऊ प्रेरणा सुख शांती समाधानाच्या दिव का तशीच मुखार घेऊन योग्य विद्यार्थी बांधांक वाटतो देऊन घेऊन समाजात जनांजला घेऊन योग्य अध्ययन इत्यादी करचे अवकाश कल्पना आमगे स्वाम्यान दिला तशी मुखार संख्या अवकाशाच्या रीती चोन घेऊन स्वाम्याले संतोषान तुगेलो अनुग्रह मेळ घेऊन सगळे समाजाक उत्तरोत्तर बरे जाऊ तसे अनुग्रह करता सर्वांनी मेळ घेऊन ती समर्पण करतो महापूर्णावती हे तुम्ही रीतीन स्वीकार केले म्हणाले कीर्ती म्हणा घेऊन आमगे निमित्ती काया वाचा मंत्र तंत्र द्रव्य सर्वांचं दिलं अपराध क्षम करून देऊन घेऊन सर्वांक बरे पुंजवून देऊ पाहून तुला चरण प्राप्त वेदव्यासा भाद्रायणा गोविंदा विजयप्रदाता भगवान श्री वेदव्यास की जय श्रीमद सुधीर तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय श्रीमद देवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की
पळयात नवी दरबार जोडी रबा एक जोडी नक्षी एक जोडी रबा एक जोडी नक्षी एक जोडी रबा नवी दरबार पॅन्ट घालायला असतं निवडायला दिया వచ్చాకో ఇదే వాట్సున బాట్ జాగ్రత్త గోవిందా గోవిందా
भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संवेच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे व्रजोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मरदञ्च मे मृदञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयुश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सुनृता च मे मयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपेदिश्च मे कृतिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णधरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे दिवाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मधुराश्च मे प्रियुधश्च मौषधयश्च मे कृष्टभज्यञ्च मे कृष्टभज्यञ्च मे ग्राम्याश्च पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे विद्यश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुज मे वसतिश्च मे कर्मच मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे हेमश्च मे दिश्च मे गतिश्च मे अभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपाभुंसश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुदग्रहाश्च मे दिग्राह्याश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे भौष्णश्च मे वादेवदश्च मे हारियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे दुर्दश्च मे जमदाश्च मे ग्रामाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृत्तव आधमनीयश्च म आग्नेन्द्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पशदाश्च मे वभृतश्च मे खगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे चक्षुरीरङ्गुलयोतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां रक्ष मे सामज मे
सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रदन्तरे च मे यज्ञेन कल्पाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्हयोहि च मे वष्टवा च मे वष्टौहि च महुक्षा च मे वजा च मऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां अपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पता चक्षुर्यज्ञेन कल्पता श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञोदश मे त्रयोदश मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुष्टश्च मे अष्टौ च मे द्वादशामि मधुवदिष्यामि मधुमदीन् देवेभ्यो वाचमुद्यातकुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं वा देवा वन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु स्वाहा ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं नारयमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेय यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरति सैद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रावस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यति तवेद सत्यमङ्गिरः उपद्वाग्ने दिवे दिवे दोषावसर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देवीं वर्धमानौ श्वेतमे सनपिदेव सूनवेग्ने सुपायनो भानो नृगमो वीर्याणि प्रवोजय पार्थिवानि विमुमे रजांसि योऽस्कभायदुतारं दधतं यक्रमाणस्त्रेधोरुगायः प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगोन भीमकूचरो गिरिष्टाः यस्योरुषत्रिषु विक्रमाणेष्वधिक्ष्यन्ति भुवनानि विजयाय वृण्णे य इदं दीर्घं प्रयातं सदस्तमेको विमुमे त्रिभिरित्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णाधूना विद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा सदस्य प्रियमभिपादोश्चानरो यत्र देवयो मदन्ति उरुक्रमस्य दहिबन्धो रित्ता विष्णो पदे वारमे मध्वोत्साह सा वास्तोऽन्यष्मदिगमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गायासाः अत्र हतदोरुगायस्य वृष्ण परमं पदमवाभाति भूरि स्वाहा ओ देवी धर्मनुदां धुम्नमे धुमानसूर्यस्य सन्दृशो योधाः अभिनो वीरो अर्वादिक्षमेद प्रजाये महिरुद्र प्रजाभिः द्वादधे माद्वा रुद्रजुगृधा मानमोभिर्मादुट्टो दीर्यभमासहोदे उन्नो वीरावर्पयभेषजेभिर्भिया रसोदरसुहवो वानो देव बृहस्पतिप्रोरिरधन्मनाये उन्मामन्दवृषभो मरुद्वान् दक्षीयतावयसानाधमानम् घृणीव छायामरवाशीयाविवासेयं रुद्रस्य धुम्नम् क्वास्य ते रुद्रमृळया गुरुहस्तोदेव्यस्याभिनुमाजवजक्षमीधाः प्रभप्रवे वृषभाय श्रुतिजे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि नमस्यागल्मलिकिनन्दमोभिर्गृणीमते द्वेषं रुद्रस्य भूरेर्नमः ओयोषद् रुद्रादा सूर्यम् अर्हन् विभर्जिताय गानि धन्वार्हन् निष्कय जलं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्दाय से विष्णुमपानोऽन्यन्ते अस्मन्निव बन्धु सेनाः कुमारचित्पितरं वन्दमानं प्रदीनानां रुद्रोपयन्तम् भूरे दातारं सत्पादिं गृणीजे सुतत्वं भेषयारास्यस्मे यावो यानि मनुरवराणि दापितानस्ताजञ्जयोश्च रुद्रस्य वश्मि परिणो हेति रुद्रस्य वर्ज्या परिद्वेषस्य दुर्मतिर्महीगाद अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वतो गायतनायाय मृळ एवा बभ्रो वृषपते कितानवोदि बृहद्वादेमविदधे सुवीरा स्वाहा ॐ स्वादिष्टया मदिष्टया भवस्वतो मधाराय इन्द्राय वादवे सुदः रक्षोः विश्वदर्शनिरभयो निमयो हतम् दृढादर्जरामचितर्थं दिवे दिवे इन्दो त्वेन आशसाः पुनादिते परिसुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वदादना समीमणवे समर्या गृह्णन्ति योषणो दश स्वसारपार्ये दिवि तमें हिन्वन्त्यगृहोधमन्ति पाकुरन्ध्रतिं त्रिधातो वारणं मधो अभीममघ्न्या उत श्रीणन्ति धेनवशिषुं सोममिन्द्राय वादवे अस्येदिन्द्रो मदेश्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते शूरो मघाय मोहते स्वाहा
ॐ गायमानो वनाद्वयन्मातृरजगन्नपः न दत्ते अग्ने प्रवृषे निवर्धनय दूरे सन्निहा भव स्वाहा ॐ मूर्धानं दिवो रतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्निं कविं सम्राजमतिरिञ्जनानाम् आसन्नापात्रं जनयन्त देवा स्वाहा ॐ समुद्रादूर्निर्मधु माउदारतुमांशुना समामृतत्वमानट घृतस्य नाम गुह्ययजस्ते देवादयामृतस्य नाभिः वयं नाम प्रभ्रवामा घृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः उपब्रह्मा श्रवणवच्चस्य मानं चतुष्रङ्गो वनिगौरयेतदा चत्वारि शृङ्गारयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रविधि महो देवो मर्त्याविवेश त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानङ्गवे देवासो घृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकं सूर्य एकं च जानवेनादेकं सुदयानिष्ठदक्षुः एतार्षन्तिरध्या समुद्राशितव्रजानक्स्रावन्ति दरिदो नधेनान्तर्हदा मनसा पूयमानाः एते अर्षन्त्युर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरिषमाणाः सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनासो वातं भ्रमय पतयन्ति यौहाः घृतस्य धारार्जोनवादी काष्ठाभिन्दन्नुर्मिभिः पिन्वमानः अभिप्रबन्धसमाने वयोषा कल्याण्यास्मयामानासो अग्निं घृतस्य धारा समिदो न सन्तजाजोषाणो हर्यति जातवेदाः कन्या इव वहतु मे दवाहो अञ्जञ्जानाभिजागशिमि यत्र सोमसूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा विदत्पावन्ते अभ्यर्षत दुष्टलिङ्गव्यामादिमस्मादो भद्राद्रवीणानि धत्ता इमं यज्ञन्नायत देवतानो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते धामन्ते विश्वं भुवनमदेशतमन्तः समुद्रे हृदयान्तरायोजे अपामनीके समिधेया भृतस्तमश्याममधुमन्दन्त ऊर्मिं स्वाहा देवो वस्तुविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नाया हि विदये गृणानो हव्यदादये होदादसि बर्हिषे स्वाहा ॐ नो देवी रविषया वो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न स्वाहा ॐ सजयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानोषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातुमेषं सर्नो पृथ्वीपते चतुष्पदे नमो ब्रह्मणे नमो सग्रहे नमः पृथिव्यै नमो जातिभ्यः नमो वाजे नमो वाचस्पदये नमो विष्णवे महदे करोमि ब्रह्मभूर्भुवस्वरों शान्तिः 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 पूर्णाहुतिमुत्तमा जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति इदमग्ने वैश्वानराय शतक्रतवे सप्तपदे अद्भ्य इदं नमः ये ಒಟ್ಟು ಯಾಗ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೋಚಕ ಆ ತಮಗಿಲೊಟ್ಟು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ ಮಸ್ ತಂಗಿರ ನಿಮ್ಗುವ್ಯ ಅಜ್ಜ ಮಹತ್ವ ಮಗಿರಿಯ ಆಜಂಗ ಚೊಲ್ತಸಲ ವಿಶೇಷ ಕಸಲ ಮಣು ಭಟ್ ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ वेदोखिलम धर्म मूलम म्हणून सांगून घेऊन हाजे पुढे एक माहीत जाऊन घे ना मी सांगिलस तसे आजी मिगेल जीवनांत एक होडो दिवस म्हणणारे चूक जाय ना कसं म्हणणारे एक होड एक यज्ञ सुमार 10-11 आहुती एक आहुती घालत असेल एक यज्ञ
सुमार 8 दिवस थंय करता ती 5 दिवस करता ती कश्ट जाता जाल्यार उणें म्हळ्यार 5-6 दीस पुणें जावका जाता तशें हांगा 11 वर्स करून घेवन आमगेले सद्गुरू सुधींती स्वाम्याले परम कृपा तांणी वच रे सीख रे तुवें बरें जाता म्हण सांगिल्लें उतरान हांव पूर आमी गेलें खेळू सगळें सोडून 12 वर्स प्रायरी शिकूंक हे पाठशाले आयलो स्वाम्यान म्हाका वचून सीख म्हणाली उतर हांव कोणाले उतर आयकन घेवन शिकून आजी म्हाका स्वाम्याले दयेन हांगा एक प्रांशुपाल जावन घेवन वेदा शिकला पावना आमी शिकोवत तसले एक वेवस्था म्हाका स्वाम्यान अनुग्रह केलें तशी म्हगेल मनां दिसलें जिवनांत आमी शिकला पावना कोरका अनुश्ठान म्हणून म्हगेल अन्नान केन्ना एक रक्समेदा या कोरका म्हण सांगचें एक म्हगेल अन्नालें एक वाक्य तशें एक म्हूण सांगिल्लें जाल्यार देवाल दयेन प्रति वर्स देवान म्हाका कसो दिला तें तशें म्हगेले सहपाठी सगळे आसा ती चांग भट आमगेले आनी सगळे आमी प्रति वर्स एक बंद काशेनी वतात थंय उपेंती स्वामी पुण्यतिथी एक जबाबदार घेवन करचें तशें आमी अशें उलयतना आमकां स्वाम्यान सांगिल्लें मूल मठांत कसो न्ही एक जाव तशें जावं काम मागीर थंय सगळे कसं की वेवस्था न्ही जावन घेवन स्वाम्यान कर रे तुमी म्हूण सांगिल्लें एक प्रोत्साह तांगेलें उत्तर देवान साक्षात्कार केला म्हणके हांगा 11 वर्स करून घेवन हें ऋक्संहिता याग म्हळ्यार सगळे ऋक्संहिता म्हळ्यार ऋग्वेदा मंत्र 10 रजार आसता तशी तें एक 4 द्रव्य घालून घेवन समीत तिल तूप चरू म्हूण घेवन हें घालून घेवन देव करूंक घेता आसा तशी फुडलें वर्स यजुर्वेदू आमी शिकूंका तसले ते यजुर्वेदाचे यागूय फुडलें वर्स हे वर्स देवान करूंक घेतला तशी लोकांत आसवय जाल्यार आमी कोणी करनतिलें एक साहित्य म्हळ्यार देवान दिलन साहित्य वेदू तें देखून पौरुशेय म्हणचें हाका कोणी ऑथर ना ती जाल्यार पळयलेलो आसा ती म्हण मंत्र पळोवचे कशी म्हण सांगल्यार आमी पद्य आयकून पळय म्हणटात तशींची देवाल ध्यान करता करता तांगेल मनांत देवाल श्वासोच्छ्वासा संबंध जावन घेवन तें तांगेलें कशें ट्यून म्हणटा नाद असलें अक्षर रूप जालें नाद शब्द हें जावचें आमी एक पद्य वातापी गणपती म्हणटात वातापी म्हळ्यार तें मागीर वयलीन वाजयलें जाल्यार थंय अक्षर ना जाल्यार तें नादू आमकां वातापी गणपती म्हणयता तशींच ऋषिवर्या आनी नादा देखून तांणी हांतयलें अशें नादब्रह्म शब्दब्रह्म म्हण सगळें सांगतात तसल वेदब्रह्म म्हणालें पौरुशेय जावन आसलें वेद वाक्य आमकां ऋषिवर्यान दिलेलें तातूंत एक सूक्ताक सगळें ऋषिवर्य म्हण सगळें आसा मागीर फल कसं न्ही म्हण सांगल्यार आमकां येद भद्रंत ना आसूं म्हण गे आमकां चांग कसं न्ही तें दी म्हूण लायक एप्लिकेशन हें आमी एक निमगेल जाल्यार म्हाका उद्दा दी म्हण उद्दा मात्र मेळटा म्हाका कसं जावं पळोवन दी म्हूण सांगल्यार उद्दा कशें बद्द पुरो मेळटा अशी आमगेल जिवना मनुश्य जिवनाक कांयच योग्यतेक तशें आमगेल जीव म्हणटात आमी बरें केलें खंय वता म्हळ्यार आमगेल जिवावट आसता बहु जन्मदा सुकृत फला म्हणटात अनेक जन्म संसिद्धात तो यादी परांगती म्हणटात तशें जन्मजन्मांतरांत हे जिवान केलें तसलें एक सुकृत म्हणाल पुण्य म्हणालें आमी प्रारब्ध म्हणटात भाग्य म्हणटात ते सगळे आमगेल जिवावटू वचत तसलें एक सिम कार्ड अशी हें आमगेर अपास हें शरीर सोडून अपास नवं शरीर केदांकी मेळटा त्या वेळार तें आमगेलें गेसता अपासय देखून मुखार वता चार्ज जाता तें देखून करता आसूचें म्हणाल हांव फुडल्या जन्माक केलां म्हाका हे जन्माक कश्ट ना म्हूण न्हय तें बँकात दुड्ड घालतना एकावंटा ना म्हूण घालचें न्हय माय तें फूल जावचे खातीर घालचें कितले घाल्यार घाले म्हूण दिसता इत्याक म्हळ्यार कसलें म्हूण गोतना तशींची देवार प्रीती जावका म्हणल खातीर आमी निरंतर तनुमन धनानी कोरका झाडां उद्दा घालचें कोरका झाडां जावन फूल काण देवाक दवरका असलें जीवन म्हळ्यार आमकां यज्ञमय जाल्ल्यार बरें जाता म्हूण आमगेलें भारत म्हळ्यार हांगा कणकण मे बसे हे राम म्हूण गेल हांगा कणकणान देवाल चिंतन आसा तसलें वेदभूमी भारत कर्मभूमी भारत पुण्यभूमी भारत असल भूमीचें वर्णन करतना अश्वक्रांती रथक्रांती म्हणा रामाल रथो कृष्णाल रथो गेलेल भूंय असल तसल भूंयत आमी यज्ञ कोण घेवन यज्ञ केलें मिती वराहान उद्धार केलेल भूंय देवान तसल एक भूमीन तो यज्ञ करचें हे जाग एक विशेषता कसं नाही म्हळ्यार वीर व्यंकटेशान प्रसन्न जावन घेवन अवभृत स्नान करचें जाग्यो स्वामी पुष्करणी म्हण येता वीर व्यंकटेश पुष्करणी सुधींतीर स्वाम्यान हांगा भोवन घेवन आमगेलो आश्रम म्हूण मोग केलेलो जागो सैमींतीर स्वाम्यान येवन घेवन आमगेल पाठशाला न्ही चंद जावका विश्वविख्यात जावका आमगेल समाजा प्रत्येकल्यान स्वल्प म्हण वेद शिकोवका येद्द म्हणे तुका येना म्हणून वेद म्हळ्यार कसं गोतना म्हणून अशें आमी गौड सार आसत म्हळ्यार जावका म्हळ्यार एक अपेक्षा आमगेल स्वाम्याल आसा तशी म्हगेल मनांत आमगेल समाजांत आमी जन्म आयलेले एका सारस्वत प्रपंचांत जन्म आयले खातीर देवान दिल्लेलें हें वेदाचें अनुश्ठान कोरका म्हण लेखून केलेलें देवान चंदायन करूंक घेतला हांव लेखला पशी चंद जावन म्हगेल विद्यार्थींक पुरा अपास हांव हाजे मुखार सांगचें कसं म्हळ्यार कोणाकय अंत आमंत्रण दिवचें म्हूण ना सांगचें गोत्तसून निमगून घेवन हे म्हयने सादारण जाता प्रति वर्ष ना जाल्यार तांणी निमगून माहिती घेवन येवन हांतो भाग घेवचे विशय तशें ह्या वर्साचे यागू सगळेची फुडलें वर्स याग जाता तर कोरोना सुरू जालें
तशें ह्या पती कोरोनानी राबले म्हण लेखून घेवन वीर वेंकटेशा रथोत्सव जावन घेता आनी येवन गेलेले जागेरीची हें रक्षमेतायाक जाता आसा आनी मुखारसून घेवन आमगेले विश्वाक असल एक देवाल विशयो वेवहारा विशयो आमगे समाजाचें कसलें हॉर्डीक म्हणजे असं उत्सवा विशय हें सगळ्याक कश्ट जायना तिलें कश्ट दिवं नका म्हणून देवाला सांगू जायना जाल्यार हाका खंयच्याक विद्यार्थी जीवन महारी दुःख जाता वेवहार पुरा पडले म्हूण येता तसन कसनय जायना तिलें कश्ट दी देवा जाल्यार आमगे सगळें तुगेले सेवा उत्सव सगळें करून घेवन न्हू आमकां संतोशान तुगेले सेवा करता जावका म्हळ्यार व्हड एक प्रार्थना ह्या वर्स सगळे चातुर्मासा वेळाक संयमेंती समय कोणच्याडे व्हडो यज्ञ करयला तांणी मागेले आमी देवाला प्रार्थना केली इतलेंची आमगेले विश्वा बरें जावका आमच्यान करूं जावं तितलेंचे देवान केला म्हळ्यार अनुभव आमकां विश्वास प्रत्यक्ष कसो म्हळ्यार आमगेलो रथोत्सव वीर वेंकटेशा तांकां कसनय आमकां प्रतिबंधीन तशींची हे यागभुमीत हे देवाक यज्ञ अर्पण केला देवान स्विकार करका आमगेले गौडसार ब्राह्मण जन्मान आयिल्ले प्रति युवकाक मूंज जाल्यार कोण आसा ती तांकां एटलिस्ट एक चॅप्टर समथींग पळोवमान म्हूण आसा तें पूण एक शिकूंक म्हळ्यार एक अंतर अभिलाशा येवत तसले एक उत्पन्न जावका म्हळ्यार मिगले घोडे काश हे श्रीनिवास निगमागम पाठशाला म्हळ्यार विश्वविख्यात जावन आमगे सुधींती स्वामीले घोड एक इच्छा तांगेले अनुग्रहान हे विश्वविख्यात जावका संयमेंती स्वामील मनान तुली इच्छा आसा तांणी मस्त सगळी इच्छा करता आसा ती म्हळ्यार समाजा श्रेयसा बद्दल तें साकार जावच्याक आमगेले प्रयत्न पूरक जावं म्हणून हांव देवाला मग्गून घेवन 2 उत्तर ಧನ್ಯವಾದ ಅತಿಯ ಒಟ್ಟು ಯಾಗಾಚ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸೋಚಾಕ ಆಮ್ಗಿಲೊಟ್ಟು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಂಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಸ್ ತಂಗೆಲ ನಿಮ್ಗುವ್ಯಾ ತಂಗೆಲ ಮಾಹಿತಿಗೆವ್ಯಾ आणि या कार्यक्रम पळतला युवकाक अजक संदेश कसं मेळटा म्हूण तांगेला ऐकुया नमस्कार भट हरिओम सर्वांके शुभ जावो म्हणून प्रथम देवाला प्रार्थना करता श्रीनिवास निगमागम पाठशाला परमपूज्य सुधींती स्वामीनं आमकां अनुग्रह केलेले आता काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंती स्वामी सर्व विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन तशींची हांगाचे सर्व आमी सदस्य म्हणटात योग्य जावन घेवन ते पळोवन घेवन आमगेले प्रांशुपाल सुधाकर मास्टर विद्यार्थ्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवन घेवन हांगा वर्सय आमी फुडें शिकतना 3 वर्स शिक्षण मात्र आशिल्लें आत्ता चेडूं व्हड सौभाग्य कसं नाही म्हणून सांगल्यार यज्ञ भागवहिसोची एक यज्ञाक द्रव्य समर्पण करचें दाखोवन एक पूर्णावती समयेचेर द्रव्य समर्पण करत दाखोवन आमी एक यज्ञशालेन तूं कशें आसका आमगेली एक वस्त्रधारण दाखोवन आमी चलचे क्रम दाखोवन हे प्रति एक आयज दिवसाक एक शिक्षणा वट्टू ते एक प्राप्ती जाला म्हणून सांगच्याक हांव मस्त संतोष पावता आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्मसंहितं गायत्रीं छंदसां माता इदं ब्रह्मजुच स्वामी आमगेले बापसून आमकां उद्योगांनांतू गायत्री मंत्र सांगून घेवन प्रतिदिवस ते जप करका स्वाम्यान अनुग्रह केले ओम नमो नारायणाय ते नारायण अष्टाक्षर जप करून घेवन देवाला अनुग्रह पात्र जावका ऋग्वेदू म्हणून सांगल्यार वाचचे 7 दिवस जावका ताजे आमी मुखावेले एक विचार घेतनाची पवमानाचे मुखावेल विचार घेतनाची पुरुष सूक्त ताजे मुखावेल मंत्राची गायत्री मंत्र प्रतिदिवस आमी सांगता तशी रक्षमिता याग मस्त वर्स दाखोवन हांगा देव चलोवन घेता आसा मास्टर मामाले एक इच्छा कसा म्हळ्यार आमगेले सुधाकर भट मामाले इच्छा कसा म्हळ्यार एक यज्ञ कशी चोलका प्रकृतीन तूं आमी वट्ट केलें तसल द्रव्य यज्ञा कशी समर्पण करका एक तूप अर्पण केलें गोवृद्धी जावका तिळू भात अशी श्रेष्ठ जावन आशिल्लें आमी अन्न म्हणटाची पायस हें सर्वय समर्पण केलें आमी केन्ना एक मागचें आसा पृथिवीं सस्यशालिनी म्हणून सांगून घेवन एक रैतान योग्य दान गद्य बेसाय केले मात्र आमकां सर्व नमने समृद्धी यो दान सर्व नमने देश रक्षण केल्यार आमकां केन्ना रक्षण तशी आमी केन्ना मागतना कशी मागता म्हळ्यार स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु एक यज्ञ केल्यार हें सर्वय आमकां प्राप्त जाता तशी हे यज्ञशालेन तूं यद्रा राबून संतोष पावत कसं म्हळ्यार सर्वांक प्रतिदिवस घरांत तूं गायत्री मंत्र पठन करा बालमेनशान प्रतिदिवस श्रीराम जय जय राम सांगाची घरा यद्राक चंद कोण हुमरा चोक घाला रंगवल्ली योग्य जावन सोडया विशेष जावन घेवन मालगड्या आयले तेन्ना गौरवपूर्वक चला देवळाक प्रतिदिवस वच्चे प्रयत्न घेया अनानुकूल चेडुमा घेवन वारांत एक 2 दिवस पुणे देवाला एक भेट करची की तशींची चेडुमा करेन प्रतिदिवस घरांत देवा वंदन करून भजन करची की हें पुरा केल्लें मात्रान
श्रेष्ठ फल मिळता म्हणून मिगेल मनांत तशेले विचारू जनपदांक सांगिलस सर्वांके शुभदवो लोका समस्ता सुखिनो भवंतु हरि ओम धन्यवाद दाय आत्ता आमगेलो टुल्लोचक वेदमूर्ती योगेश भटमा मस्स या यागाच्या महत्त्व त्यांनी आता आमकां सांगू आसाचे. नमस्कार भटमा. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಮ್ಗೆಲ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಗಮಾಗಮ ಪಾಠಶಾಲೆಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ದಯೇನ ಹಂಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಕಡ ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕುನ್ ಜಮ್ಕಲೇಚು ಜಗತ್ಯ ಅಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಒರಕಜಲರಿ ವೇದು ಕೆದ್ನಾಯಿ ಕೋಳ್ನ ಸುಖ म्हणू ब्राह्मणांक स नमनेचे कर्म करतसल अधिकार देवान दिला. तांतू वेद शिकचो वेद शिकोवचो, यज्ञ करचो यज्ञ करोवचो, तशींच दान घेवचें दान दिवचें हें षटकर्म म्हणटाची. ह्या ब्राह्मणांक मात्र ताजे अधिकार, क्षत्रियांक तो अधिकार ना. तांकां त्रिकर्मी वैश्य क्षत्रिय ह्या पुरा त्रिकर्मी तांकां यज्ञ करो येता, यज्ञ करचे अधिकार ना तांकां. तशींच वेद शिकू येता, वेद शिकोवचे अधिकार ना तांकां. दान घेवच्या ना तांणी, दान दिवचें मात्र. हाका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हणून तसलें चारय देवान सृश्टी करतना तांकां अमके करचे कर्माधिकार म्हणून दिला. तशी आमी ब्राह्मण, तांतूय आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण, वेदा निमित्त आमगेलें जीवन, वेदा खातीर आमगेलें जीवन. असल हे एक वेदाचें एक संरक्षण जावचे खातीर आमगेल्या स्वाम्यांनी व्हड एक त्याग करून घेवन हांगा वैदिक शिक्षण करचे खातीर ह्या श्रीनिवास निगमागम पाठशाला स्वाम्याले हातांत घेवन अनेक वर्स जालें. हांगा प्रारंभादकुनूच अनेक पाठशाले शिकिल मात्र न्ही, वेदविद्य शिकिल तसले अनेक भटमामान हांगा शिक्षण घेवन सहस्र चेडवांक हांगा वैदिक शिक्षणांतू तांतू भितरी आसक्ती दिवचें, तशींच तांणी तांगेले वैदिक कर्मानुश्ठान करता तसले सुयोग दिलो तसली ही एक वेदभूमी म्हणीत. आत्ता देवादयेन आमगेले पाठशाले भितरी सुधाकर भटमाम मिगेले भावाल समान, मालगड अण्णाल समान, तांणी प्रांशुपाल जातरी कसं की तांणी आमगेले स्वाम्याले सेवा केलेलेचे पुण्या फलान करून घेवन तांणी पाठशालेंतू हांगा प्रांशुपाल जावन आसाची. मात्र न्ही, तांणी स्वाम्यालेगी तांगेले सेवा कैंकरी करतनाची दोन वेद जाल्यार शिकून घेवन आमगेल्या समाजा भितरी दोन वेद शिकिल तसल वैदिक म्हण घेवचे एक श्रेष्ठ देवान तांकां स्थान देवान दिलां. तें स्थान व्हरून घेतलें तांणी. मनशाक कसलेंय एक कार्य करच्याक भाग्य जावका, तशी तांकां व्हड एक भाग्य दिलां देवान. तांगेल्या मालगड्यान केलेलें पुण्याचें फल मात्र न्ही, म्हाका दिसता हांगा आमगेल्या मालगडे वैदिकांनी केल्लें तसलें कसलें एक त्यागाचें फल. त्यागेन ऐकेन अमृतत्व मानुषुः खंय. मनशाक त्यागाचेच फल तागेले मुखावेल अभ्युदया कारण जाता म्हणून सांगताचे. तशी हांगा केलेलें ह्या पुण्यभुमींतू ह्या वेदभुमींतू तशींच ह्या कर्मभुमींतू भितरी आमी जन्म येवन घेवन एक सार्थक कार्य करताची. हे 10 वर्स देखून तांगेल्या हातान एक रक्षमिता याग जावचो. आमी पाठशाले शिकून भायर येतना मस्त विरळ जावन आशिल्ले संहिता याग हातान मेजूत तशें आशिल्लो. एक गांवांत खंय पुणी कितलीं वर्सां एक पंत जावत तसलो हो याग प्रति वर्स ह्या यज्ञभुमींत जावका जाल्यार कसं की व्हड एक भाग्य आमगेले सुधाकर भटमामान केलां म्हण म्हाका दिसता. 10 वर्स जाल्ली कुठले तांगेल्या मनान दिसलें 10 वर्स ताणें देवान मिगेल्या हातान करून घेतला पुरो आनी नक्का म्हणून दिसलें. जाल्यार आत्ताच एक सान एक इन्सिडंट सांगता. स्वाम्यान हांगा तांगेले पादस्पर्श हांगा जाल्लो समयाचेर तांकां मनान दिसून घेवन पुनरपी आपणान हें एक वेदाचें एक सेवा मुखारसून व्हरका म्हणून देवान तांकां दिसून घेवन हे 11 वर्साचे रक्षसंहिता याग जातस आमी सकड शाकल संहितेचे ऋग्वेद संहितेचे आमी स्किना केन्नाय अभिवादन करूं ताका. इथं म्हळ्यार वेद केन्नाय आमी म्हणली म्हणून जाल्यार वेद म्हळ्यार देवाले श्वासोच्छ्वास म्हळ्यार कोणेंय केल्लेलो कृती न्हय ही, कोणेंय बरयलेलं न्हय. वेदाक कसं म्हणटाची म्हळ्यार दृष्टारः अपौरुषेयः म्हणून म्हळ्यार पुरुषान केलेलं तसलं कृती न्हय. वेद म्हळ्यार देवानची ते श्वासोच्छ्वास करतना आपापी एक ऋषींक तांगेले एक कसं की एक केल्लेलं तसलं त्या तपानुष्ठाना बलान देवान दिल्लेलो तसलो अनुग्रह तो ताजे खातीर ताका श्रुती म्हणचे. श्रुती म्हळ्यार आयकून येवत तसलें
खंय बरोवन दवरलें कसलें ना आतां सगळें प्रिंट करूनच चापुरोची जाल्यार फुडें पुरा कशी म्हळ्यार वेदांत गुरुकुला चमकल तसल ऋषीश्वर आले कोण ते आसाची तांणी शिकिल्लें सांगत परंपरा येवचें आतां देवान तें अनुकूल करून दिवन ऋग्वेदाचे बूक आमकां देवान अनुग्रह केला आमगेले पाठशाले दुखूनची आमगेले सुधाकर भटमामानांची आसतना तांणी पळोवन भारी मेहनत घेवन प्रिंट केलें तसलें ऋग्संहिता बूक आमगेले व्हड स्वाम्याल मनांत आशिल्लें आमगेले पाठशाले देखून एक संहिताचे एक बूक प्रिंट जावका म्हणून देवान तांगेलकरान मस्त सकट बूक आसतना एक मुद्रण करून घेवन आमगेले समाजाक उपयुक्त तशी वैदिकांक मस्त उपयुक्त जाव तशी देवान तांगेलकरान कार्य करून घेतिल्लें आसा आज आमकां दिसता कसं नाही म्हणारी यज्ञा निमित्तची सगळ्यांचे प्रपंच चलचे यज्ञ म्हणले कुडले आमकां दिसचा पुरो खाली एक होमा भितरी तिळुकी तुपकी तशी ती प्रकृतीन जल्लल तसले द्रव्य सकट समर्पण केल्ले कुडले यज्ञ म्हणून आमी कसन खाताची तें हांगा पोट्टां भितर वचून घेवन वैश्वारण म्हणल्यार अग्नीक आमी आराधन करताची आमी तें गोतना आमकां विसरून गेलां येता म्हळ्यार संध्यावंदन जावन घेवन तें कोण तो उपनीत असेल तसलो वटू ताका जेवण जेवचे पशी फुडें ताका चित्रावती म्हणून दिताची तेन्ना आमी ताका चार कर्ण भायर दवरून घेवन हातां भितर उद्दा दवरून सांगताची अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पचामी अन्नम चतुर्विधम म्हणून हांव पोट्टां भितर असेल तसलो जीर्ण करता तसलो अग्नी वैश्वानर म्हणल तसलो प्राण अपान व्यान उदान म्हणल तसलें 5 प्राणां वटू मेळून घेवन चतुर्विध जावन आशिल्लें अन्न देहा भितरी कसं नाही जीर्ण करून घेवन सगळे देहाक हांव त्या पावयता म्हणत आसतना ही अग्नी आमगेल्या पोट्टां भितर आसा आमकां कळनासी आसच्या पुरो जाल्यार अग्नी आसा त्या निमित्त आमी अग्नी आराधक प्रधान जावन आमकां म्हणजे वेळार सूर्य म्हळ्यार देव म्हणून सांगला रे आचार्य म्हळ्यार अग्नी म्हणून दाखयताची आचार्य म्हळ्यार आमी केन्नाय कसलें एक उपदेश केलो तसलो गुरूंक कशी विसरनासी तशींच ह्या अग्नीक आमी केन्नाय विसरूनच म्हणून आसा तसल ह्या एक ऋग्संहितेचे यज्ञ हांगा सुधाकर भटमामू करयता आसा ह्या ऋग्संहितेन तूं 8 अष्टक म्हणून 10 मंडल अशी 10,000 मंत्र ह्या मंत्राचे 8 दिसांचे हवन म्हणून आसा आतां आमी 5 दिसांचे हवन करताची म्हळ्यार एक दिसान एक अष्टक करून करचें हवन आसा ताका 8 दिसांचे हवन म्हणटाची ह्या 5 दिसांतू आमी 2 अष्टक एक दीस करून घेवन एका दिसू लास्ट दिसू एक अष्टक दवरताची अशी सकट करून येवचें तसलें विधान हांगा केलां मुख्य जावन देवा लागीं आमी स्वाम्या लागीं प्रार्थना करची कसं म्हणाली आमकां देवान दिलेलो तसो ज्ञाना प्रकार तशींच सुधाकर भटमामाल मार्गदर्शना प्रकार स्वाम्याला आशिर्वाद घेवन हें यज्ञाचें अनुष्ठान सकट करता आसची देवा लागीं मागची आमी ब्राह्मणांनी एकची आतां रामचंद्र भटमाम सांगेल प्रकार लोका समस्ता सुखिनो भवंतु ब्राह्मणान केन्नाय मागची कसं म्हणारी लोकाक बरेपण जावका म्हणून लोकाक बरेपण जावचे खातीर ब्राह्मणाल जन्म ताणें कोरका कसं नाही म्हणारी वेद अध्ययन कोरका वेदाचे कसं नाही हवन कोरका आनी धर्म वरत तसलं काम कोरका म्हणून तसलं कार्य हांगा देवादयेन जतस हें अविरत जावन म्हणून मुगेल आशी येता म्हळ्यार हांगा यज्ञ करताची हांगा पाठशाले विद्यार्थींक मनान तापापी येता आमी जाल्यार ऋग्संहिता पूर्ण कोरका म्हणून हांगा आमगेल्या फुडें पाठशाले भितर 3 वर्सां शिकतना 2 वर्सां एका अष्टक 2 अष्टक तशी 3 वर्सां 8 अष्टक अशी 3 अष्टक मात्र जावचें आशिल्लें बाकी बरलें अष्टक ताका इच्छ करून घेवन ताका शिकोवत तसले अध्यापक मेळ्ळे म्हणून जाल्यार विरळ जावन आशिल्लो तो वेद शिकोवच्याक तेन्ना अनुकूल आशिल्लें आतां कशें म्हणारी हांगा सुधाकर मास्टराक केन्ना येयला रे जाल्यार तांणी खंयचे विद्यार्थी जाल्यार शिकयताची तांकां मनांत आसा तांगेली आश आशिल्ली सुरवे यज्ञा वेळार कसं म्हणारी 10 जाण भटमामान बैसून घेवन एकल्याक एक श्रुती री ह्यो हवन कोरका म्हणून म्हाकाय ती आश आसा येता म्हणारी तांगेली ती इच्छा एक न्ही एक रुपाचेर देव पूर्ण करून दितस ही वय जाल्यार देवान पूर्ण करून दिवका आनी तांणी लेखिल्ले ते संकल्प देवान सत्य करून दिवका तांकां आरोग्य आयुश्य दिवका हांगा शिकतले तसले विद्यार्थींकय शिकिल्ले तसले विद्यार्थींकय वेदा विशयांत प्रीती भक्ती अभिमान आसुका आमी ब्राह्मण जावन जन्म आयलेची ह्या पाठशाले आमी शिकलेची स्वाम्याला आशिर्वादान शिकलेची स्वाम्यान आमकां कसं की अनुग्रह केले निमित्त आमी शिकिल्ले आनी आमी ह्या वेदा खातीर ह्या पाठशाले खातीर चांगन मनेचें कसलें आमकां करच्या साध्य आसा तें कर्तव्य आमी कोरका म्हणून तसलें चांग ज्ञान धर्मप्रज्ञा तांगेलान तो वाडचे तशी ह्या वेदपुरुशाल अनुग्रह जावं म्हणून मुगेल 2 उत्तर देवा लागीं प्रार्थना करून घेवन राबयता धन्यवाद आतां आमगेलो उलोवच्याक विद्वान हरिप्रसाद शर्मा आनी आसाची तांगेल्या निमगुव्या आयच्या यागाच्या महत्व तांणी कशें सांगताचें म्हण नमस्कार भटमा
नमस्कार श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री वेदपुरुषाय नमः मुख्यदावन कशी म्हणून सांगल्यारी आमगेले एक गौड सारस्वत ब्राह्मणांक संगिलेची षटकर्मी ब्राह्मण म्हणून सांगून घेवन तंतु यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान आणि प्रतिग्रह म्हणून सांगून घेवन अशें आसतना हांतू आमकां फुडल्या कालाची एक पद्दती म्हळ्यार एक उपनयन जाले नंतर गुरुकुला वचून घेवन गुरुशुश्रूषया विद्या म्हणून गुरुवर्यांगेले शुश्रूष करून घेवन तांगेले मुखांतर विद्या संपादन करका म्हणून सांगून घेवन फुडल्या कालाचे एक क्रम म्हणून ते गुरुकुला पद्दतीरी आमकां एक 5 दिवसाक एक शिक्षण मेळका म्हणून जाल्यार एक विरळ जावन घेवन मेळटा तसले तंतू आमगेले स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो तसले पाठशालाचें श्रीनिवास निगमागम पाठशाला म्हणून हांगा प्रतिनित्य वेद अध्ययन वेद पारायणाचे पुरो तशीची विशेष जावन घेवन उपनिषद ब्रह्मसूत्र तशीची ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य असले अनेक पारायणकी कर्मांग विशयान पारायणकी ज्योतिष्य विशयान पारायणकी तशीची संस्कृत विशयान एक अध्यापनकी अध्ययनकी सर्व हांगा चलत तसले तशें आसतना हांगा विशेष जावन घेवन आमगेले प्रांशुपाल जावन आशिल्ले तसले शृंगेरी वेदमूर्ती सुधाकर भट मामा तांणी कशें म्हळ्यार स्वाम्यांगेले एक अनुग्रहान म्हणटना अनेक क्षेत्रांत मठ मंदिरांत वचून घेवन याग इत्यादी पुरा कोरून भागवत सप्ताह आदी पुरा कोरून घेवन धन्य करून घेतले आसतानी तशें आसतना तांणी तयारी हांगा अनेक वर्ष दुखून घेवन एक रक्संहिता याग तांणी कोरून येता तसाची ताबडी म्हणून केजे षटकर्मांत एकाची येजन करची तसले हांगा विशेष जावन घेवन आमी अनेक कडेन याग करूं पुरोवची तंतूय विशेष जावन हे हांगा पाठशालेंत याग करचे हाका एक महत्व कसाने म्हणून सांगल्यार नित्य हांगा कसान एक वेद अध्ययन आनी अध्यापन पारायणांनी करता ती त्या एक जागेंत एक रक्संहिता याग करता तसले एक भाग्य तंतूय विशेष जावन घेवन कशें म्हणून सांगल्यार तांकां आमी एक होगळीक म्हणून सांगची म्हणून आमी यज्ञ दिता नासचे पुरो देवाल सन्निधान अर्पण करता नासचे पुरो आमी केन्नाकय श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम म्हणून सांगून म्हणटा ती म्हळ्यार आमगेले कसन की देवान दिलं तसलें संपत तस ते संपत आमी देवान दिलं तसलें संपत देवाक दिवं तसलें आतां आमी दिलेलं कसनेपण उणेपण दत्तकी म्हणून मना भितर दवरून घेवन तशीच एक विशेष जावन घेवन एक आमी दिलेलं तो कसनेपण उणेपण जावचें पुरो म्हणलं जेन दिवं तसलें हें दिवन आमी देवाले सन्निधानांत अनुग्रह संपादन करचें म्हणून हांगा म्हणटना एक ऋग्वेद म्हणून सांगिल्लें तसलें एक अध्ययन करका जाल्यार संहिता पाठ जावका जाल्यारीची भारी एक कश्ट तें जाल्यारीची ते एक संहिता पाठ आमगेले मास्टर मामान करून घेवन कोण आसक्त आसा की तांकां तयारीची पाठांनी परा करून घेवन चेडवांकांनी परा योग्य मार्गदर्शन दिवन घेवन तांत येवत तसलें एक 1028 ತಂತು ಸೂಕ್ತ म्हणून सांगून आसा तशीच 10,000 चिल्लरे ತಂತು रंगमंत्र आसा ते प्रत्येक मंत्रांत रीच आमी एक आहुती समर्पण करतना एक तीळ समित आज्य ताजी मुखांतर आहुती समर्पण करची की पंचदिनात्मक जावन घेवन याग करची की कोण पुरा हांगा सिक्किल तसले अधीतपूर्व विद्यार्थी आसा की तांणी आमगेल मास्टर मामा आमगेल पाठशाला जावं आमगेलेच याग म्हणून सांगून घेवन आमी सर्वजन ಒಟ್ಟು जावन घेवन हांगा मेळून घेवन एक रक्संहिता यागेक तंतूय विशेष जावन घेवन फुडले वर्स कोण दिसता हांगा यजुसंहित दलरीची मास्टर सिक्किल तसले एक संहित त्या दरीची हांगा याग इत्यादी पुरा चलता आसा 5 दिवसाक महापूर्णावती म्हणटना अनेक एक देवान दिल तसले एक द्रव्य महापूर्णावती रुपारी देवाल सन्निधानांत 5 दिवस यज्ञरूपी नारायण सन्निधानांत समर्पण करचें आसा तशें म्हणटना एक वेदपुरुषाले विशेष अनुग्रह केन्नाय आमगेले समाजांत आसका असले संहिता याग म्हणून सांगिल्लें तसले नाना कडेन आमी कशें म्हळ्यार एक कोणाकच अभिवादन करता जाल्यार ऋग्वेदस्य आश्वलायन सूत्र शाकर शाखाध्याय म्हणटना आमगेले शाकल रक्संहिता म्हणून सांगून घेवन आश्वलायन सूत्र म्हणून सांगिल्लें तसलें तें आमी समजून घेवन आमगेल देवस्थानांतू आमगेल गांवांतू असले रक्संहिता यागनी परा आयोजन करून घेवन थंय आमगेल वैदिकांक आमंत्रण दिवन तांगेल मुखांतर आमी ते एक संहिता यागनी करून घेवन धन्य जावचे एक मुख्य एक वेदिक खंय म्हणून जाल्यार आमगेलें पाठशाला असल हांगा भागवहिसूची आमगेलें एक सौभाग्य तशें म्हणटना देवाल अनुग्रहान गुरुवर्यांगेल आशिर्वादान जावत तसलें हें रक्संहिता यागाक अनेक जण येवन पाविल आसताची पावचेके आसताची तशें म्हणटना देवाले गुरुले अनुग्रह केन्नाय आमगेल समाजाचेर आसो असले यज्ञ यागनी परा करता तसले आस्तिक भावना केन्नाय चोड तशी जावो तशीच एक हाजी मुखांतर यूथ ऑफ GSB मुखांतर दरीची अनेक धर्म प्रसारणी पुरा चलताच त्या दरीची निरंतर आमगेल जनपदाक मेळटा तशी जावो म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांत प्रार्थना करताची उरलेल्यांत कसनेपणी चेडवण जावन आसतरी देवान गुरून क्षमापण अनुग्रह करका म्हणून प्रार्थना करून 2 उत्तर वेदपुरुष सन्निधानांतू गुरुवर्यांगेल सन्निधानांतू अर्पण करता श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवाद वेदविचर्षणे स्वाहा मिन्दवदे अग्नये मम ओम पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे
ಎಂದರೆ ಸಾಲದೆ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇ ಮಾವನ ಕೊಂದವ ಎಂದರೆ ಸಾಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂದರೆ ಸಾಲದೆ ಇಂತಿರ್ಪ ಮಹಿಮೆಗಳ ವಂದನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಿರ್ಪ ಮಹಿಮೆಗಳ ವಂದನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ನೆನೆವವರ ಸಲಹುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಆನಂದ ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ನಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ತಾರಕ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಮಂದಾರ ಸೂನು ಸುಚರ್ಚಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಇಂದಿರಾನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಮಂದಿರ ಸ್ಯಂದನ ಸ್ಯಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಯಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ 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 ವ್ಯಾಸವಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನೀನೇ ಜಗಕ್ಕಿನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ ಜಗಕ್ಕಿನ್ನು ಮಾನದಿಂದಲಿ ಕಾವ ದೊರೆಗಳನ ಕಾಣೆ ಮಾನದಿಂದಲಿ ಕಾವ ದೊರೆಗಳನ ಕಾಣೆ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನೀನೇ ದಯಾಳು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಮುಕುಂದ ಗೋವಿಂದ ನಿಗಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಮನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಧರ ಗೋವಿಂದ ಋಷಿಕೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೋವಿಂದ ಭದ್ರವೃಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ विधानि पदे पदे समानि वाकोति समानि हृदयानि महा समानवसमो मनो यथा वसुधा सति लाभस्येषां जयस्येषां कुतस्येषां पराजयः येषाम् इन्दीवरषां महोदय सोजनार्दनः नित्यो स्वदासेषां नित्यश्रीतमङ्गलं
येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनो हरिः देवालकी सर्वांनी मेळून घेवन प्रार्थना करून घेवची हांगाचे एक क्षेत्र हें व्हड स्वाम्यान पादस्पर्श करून घेवन पवित्र जालेलें सुधीन तीर स्वाम्यानी विशेष मोगान आशीर्वाद केलेलो एक जागो आमगे समाजांत वेद्यवर काम म्हूण घेवन तांणी मस्त श्रम पावन घेवन राखून येयलें तसलें एक विद्या केंद्र हें नित्य हांगा व्यासर्गपतीर प्रसाद तसे वीर व्यंकटेशाल प्रसाद घेवन चिरडवान तांगेलें जीवन प्रारंभ करचें तसर हे स्थळांत तो आयिल्लो विद्यार्थी कोणीय जलजलारीची तागेलें जिवनाक उणें ना तें ते देवान चलयलां मुखारी देव चलयता अनक्षरस्थ जावन घेवन जलारी हांगा राबून घेवन 3 वर्सां तो मुखार वचून कशें की योग्य जीवन करता असल एक भव्य क्षेत्र हें एक चरडान वेदाचें अक्षर सांगच्याक प्रारंभ करचें स्थळ हें दिलें आमगेल्या स्वाम्यान मनान दिवन घेवन आमगेल्या समाजांत संवीत सिक्किल्लो ना म्हूण सांगून घेवन म्हगेले शिक्षणा वेळार स्वाम्यान केन्नाय सांगचें व्हड विद्वान न्हय जलारीची एक रक्संहिता आमगेल्यान तासकी नाकी म्हणल्यार कळकळी स्वाम्यार आशिल्ली तशी तांगेले दयेन संहिता तांगेल्या द्राकाची परिपूर्ण जावचें जालें तशी हेज्यो संहिता शिकच्या जालें त्या नंतर तांगेले इच्छे प्रमाणची हांगा एक विद्यादान दिवच्याक एक आस्पद कोण स्वाम्यान दिलें तशेंच मना दिसलें आमी एक रक्संहिता ह्या कोरका म्हूण घेवन आमी बंधू आमी सखा तशेंच एक जीवन कशें की वैदीक जीवन उट्ट करता आसूं तशें वेदव्यास भट मामू तशेंच चेंपी राम भट्टू तशेंच कपिलो आमी सगळे एकच एक संबंधी कशे आसल्यारीची एक आमी काशींत समालोचन करून घेवन स्वाम्यान सांगिल्लें आमी यज्ञ यागादी कोरका काशींत येवन कोरका म्हूण स्वाम्यान कशें की सांगिल्ले प्रमाण ते काशींत एका गांवतूल जबाबदारी देवन करता आसता ती त्या नंतर स्वामेलेचें एक सरळ जावन आशिल्लें हांगा आमकां कोरू अनुकूल जाता म्हूण घेवन प्रति पुष्य मासांत मकर मास जाता श्रेश्ठ त्या मासा करचें म्हूण संकल्प केल्ले देवान आत तें करूंक घेतला कारणांतरारी पुष्य आशिल्लो माग जाल्लो आमगेले मोगाचें आमकां सर्वस्व जावन आशिल्लें सुदीन ती स्वाम्यान मुक्त जाल्ले त्या कारणान करताना पुष्यान तें करूं जाय न्ही जाल्यार रिची हांगा हे माग फाल्गून भितर देवान कसलेच एक कंटक नातिलें कसलें तोंदर नातिलें चंदायन आत तें करूंक घेतला हे वर्सय स्वाम्याल मोक्काम हांगासून घेवन तांगेले पादस्पर्शांक जावन घेवन पुनीत जालेलें एक स्थळ वीर व्यंकटेशान प्रसन्न जावन अवभृत स्थान घेवचें स्थळ तशें नित्य वेद म्हणचे एक स्थळ आसल्यार आमगेले समाजांत हें तसलें एक विद्याभूमी जावन आशिल्लें हांगा आमी सर्व अधीतपूर्व विद्यार्थी सर्वांनी मेळून घेवन देहाश्रम घेवन हें देवान करता तशें आमकां आरोग्य दिलें संतोशान जेवता तशें जालें कसलेच एक तोंदर नाशी देवा हे सर्व कार्यक्रम तुवें चंदान करूंक घेतला म्हणटना हें तुगेलें प्रिती कारण जाता म्हणलें संतोश आमी सर्व मेळून घेवन प्रार्थना करून घेता ती यज्ञाचें संपूर्ण रक्संहिता तशें हेज्यो संहिता कशें की यज्ञाचें श्रेयस्स आसा ते सर्व आमगेले संस्थानाधीश गुरुचरणांत आमी अर्पण करतात शरीरं वसुविज्ञानं वासः कर्म गुणानसून गुरुवर्थम धारयत्यस्तु सशिष्यो नेतरस्मतः म्हूण घेवन आमी केलेलें शरीर काया वाचा मनसा सर्व कसलें बरेपण ते सर्व गुरुचरणां अर्पण केल्यार तो जिवनांत गुरुले शिष्य म्हणून घेता म्हणस तशें आमगेल्या समाजांत एक संप्रदाय आसा तशींच हांगा हें केलेलें आज थंय यज्ञाचें श्रेयस स्वामेक अर्पण केलां तांगेले करस्पर्श करून घेवन पूर्णावती द्रव्य तुगेले चरणां अर्पण केलां आमगेले संस्थानाधीशांक संपूर्ण देहांत आरोग्य दिवका मनांत धैर्यशीर जिवका कसलेच एक शत्रुबाधा व्यावहारीक जावन आसल्यारीची तांणी आराधन करता नरसिंह मर्यादीन चलयता जाल्यारीच आमी शिश्यवर्गां प्रार्थना करचें आमगेल्या संस्थाना बद्दल आशिल्लें कसलें की एक न्यूनत आसा कसं की एक नुणेपण आसा आमगेले सुदीन ते स्वामेल मनाक कशें की आशिल्लें तें देवा तुवें चंदायरी चलोवंक घेवका कसलो दुश्ट आसल्यारीची तांकां निग्रह कर शक्ती तुका आसा तें देखून संस्थानाचे यावत्तू विशय आमगेले संस्थानाधीशाले अंत आयले वशांत आयलें म्हणून आमगे सुदीन तीर स्वामेक ते महाचैतन्य संतोष जावच्याक तूं अनुग्रह कोरका आमी सर्व वैदीक कळकळीन पुनः प्रार्थना करतात तशींच हांगा हे स्थळाचेर एक विशेष एक मोग दवरून घेवन हांगाचे देवळा धर्माधिकारी निरंतर हांगा जावपाक सहकार मोगान दिता आसा ती आज येवन तांणी उपस्थित आसा ती थंगेर तांणी जाल्यार मस्त कार्य तो करून घेतला प्रत्येक जावन शिक्षणे माम इत्यादिकांनी तनुमन धनांनी हांगा हे स्थळा खातीर जावपाक जाल्यार सर्व कोर हें आमगे संस्थानाचें म्हण जावता तसलें एक संतोश दिला आमगेल्या स्वाम्याक
असले क्षेत्र तशींच हांगा स्वामींनी नियुक्त केलेले समिती आस पाठशालेंत तांणी जाल्यार मस्त जबाबदार घेवन हांगा कसलेचे गुणायपण जावचे नजे म्हूण घेवन नामदेव मल्ले आनी सगळा एक जबाबदार घेवन करता आसा ती तशी आमी अध्यापक वर्ग आसा ती आमकां जाल्यार अनुकूल दिवका विद्याभ्यास दिवच्याक तशेंच आमी सांगिल्लें तसर विद्याभ्यास चेडवा मनावत तशें जावका योग्य विद्यार्थी वृंद वाडून येवका समाजा शिकून गेलेल्यान आनी चड आमी शिकूका म्हळ्यार तसर एक ताणे आस तशें कोरका केवळ लौकीक भोग मात्र जीवन वैदिकान जावचें नज अशी हें जीवन म्हणून सांगल्यार हें शरीर केवल कसं की एक मनुष्य भोगा खातीर नायम शरीर भोगाय कल्पते म्हूण घेवन हें विप्रस्य शरीरम ब्राह्मण जावन दिलें शरीर केवळ लौकीक भोगा खातीर न्हय म्हूण घेवन ताका वेदमुर्ती म्हणटा ती वेद सगळेची शरीर ते शरीरच वेद म्हणटाना आमी नाकजल करूं जायना म्हळ्यार बोध आमगेले वैदिक वर्गांक आमगेले विशेशान विद्यार्थी चेडवांक हांगा शिकून गेले जायत शिकतलें जायत तें दिवका तुजेगेले चरणां भंय दिवका तुगेले चरणां भक्ती दिवका आमगेले देवळ हें छंदजान आमी चलोवका म्हळ्यार एक बोध आमगे समाजा वाडून येवका आमगे प्रत्येक देवळांत तो अशी चोलका म्हूण सुद्दां ती स्वाम्यान मस्त रीच केलेलो देवा जाल्यार रीच कसं की जावका जाल्यार तशें जाय न्ही म्हळ्यार एक न्यूनत आसा जाल्यार रिची तें सर्व थंतंचे धर्मदर्शीन मना होवन घेवन करच्या जावका हाका सगळ्याक एक मूल म्हळ्यार वेद म्हळ्यार ज्ञान म्हूण सांगतात तें उण हें सुगून घेवन कसं की सगळें जाता तें देखून आमच्यान वैदीक जावन आमी जन्म आयल्याक आमी कसन करूं येता म्हळ्यार वेदपुरुशाल्या मागयेत तो क्रियाशील जाता अग्रीम इळे म्हूण सांगतात वाया ही दर्शते म्हूण सांगतात इंद्रमित गातीनो म्हणटात अशी अग्नी इंद्र वायू हे सगळे देवाक आमी आराधन करून घेवन मागचें अग्नी नतील कसने जायना दिव जळोवका वायू नतील खंय कांय करूं जायना इंद्रिय नतील कसने करूं जायना वरुण नतील कसने करूं जायना हे सगळे वेदांत सांगू देव तदंतर्गत लक्ष्मी नारायण तागेल ओट्टो ती लक्ष्मी तागेल सेवक जावन मुख्य प्राण असल चिंतन आसून घेवन आमी वेदाचें एक आराधन करचें हे यज्ञभुमीन तुवें यज्ञ करूंक घेतला हे यज्ञ कुंड जावं जागेर प्रति वर्ष महामाय आशा पुरो वीर व्यंकटेश आशा पुरो तांगेले सवार वता पवित्र म्हूण घेवन आमी लेखतात असल एक स्थळ बहुशः भारतांत आमकां खंय मेळच ना असल एक स्थळ तुमकां यज्ञ करूंक आमकां अवकाश दिला कसलेच एक प्रकृतीचें उणेंपण नातिलें कसलेच एक वेवहारीक तोंदर नातिलें हे याग तूं करूंक घेतला तुगेल्या अनुग्रहान मात्र साध्य जालें तूं मंगळमय जावन आसा आमी सर्व तुगेल्या चरणां प्रार्थना केलेली तूं स्विकार करका आज आमी मेळ घेवन हांगाचे सीएल सिनेमा इत्यादिकांक देवाल प्रसाद दिल कडेन तांगेल्या हातान मस्त कार्य जावचें आसा शरिरान बल दिवका मना धैर्य सेर ऐक्यमत दिवका आमगेले वीर व्यंकटेश देवळ वैभवान जाल्लें हातांक येतील सर्व कार्य केवल धन मात्र न्ही जनाक देवाचेर भक्ती भय येवतश जाल्लें म्हळ्यार एक संतोश तांगेल कालवांत जाल्लें म्हळ्यार एक संतोश स्वाम्यान मस्त मोग दवरून घेवन तांकां एक जबाबदार दिल्या नूतन रथाचें निर्माण होडेक विशय हे जाल्यार जावका जाल्यार सर्व विशय जाल्यार हेची स्वाम्यान मनांत कसं म्हणून जाल्यार खंय नातील तशें जावका म्हूण तसल जावच्या कसं जावका कितें हें जावका अशें तुवें अनुग्रह करका तांचे उच्च कलापूर्ण चिरणीक आशा पुरो आनी कसले आशा पुरो तें रथार देवान बसून संतोष पावन हांगे चळ म्हणटाना त्या देवार संतोशाक गुरुले संतोशाक कारण जावका हो याग ह्या पटी तुवें विभुदेन स्वामी पुण्यतिथी दिवसाची प्रारंभ करूंक घेतला लेखून न्हय जाल्यार तूं करूंक घेतला तें तांगेलो अनुग्रह कारण जावका सगळे संस्थानां पीठ विराजित गुरूंगेलो आशिर्वाद आमकां जावका तशी पुनः प्रार्थना करता ती आबाल वृद्धान केलेलो सर्व अपराध क्षम करून दिवन हे केलेलो सेवा स्वीकार करून घेवन हांव तूं भाग्य दिलें सर्वांकय प्रत्येक जावन घेवन आमगेल्या कुटुंबाक तुका शांती समाधान ऐक्यमत्य बरेपण दिल्लें म्हळ्यार किर्ती तूं चरणां घेवन आमकां बरें कोरका म्हण तुगेल्या चरणां प्रार्थना करून घेतात.
Thank you.
मानव जन्मांत्योचेची एक पुण्या विचार तांतूय गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन येवच्या एक पूर्वजन्माच्या पुण्या म्हणत आज आम्ही हांगा तुमकां ऋग संहिता यागांतू भाग जावत असले एक पुण्याच्या विचारू तुमगे तसल्या पावयलेलो आसा आमकां खूश आसा तुमकां हे यागाच्या महत्व कळल्या निमित्ती आमगेल्या मुखारच्या तलेमारू आमगेली युवा शक्ती असल्या यज्ञ यागांतू मस्त रितीने भाग घेवन समस्त आमगेल्या जीव संकुलाक समस्त आमगेल्या प्रपंचांत तशें पुरा जनाक हे यागाच्या एक फल मेळत तसले जावो आम्ही गौड शास्त्र ब्राह्मण समुदाय असल आमगेल्या सनातन संस्कृती मुखार व्हरत तसल्या काम करया मुखार पावत तसल्या काम आम्ही युथ अभ्यासपी करता येता अशें म्हण सांगताची आनीक संचिकेंतू आपास मेळया सगळ्यांकय देव बरें करो नमस्कार. Thank you.